नेटान सुरू आशिल्ल्या पावसाक लागून खांडेपार न्हंयचे पातळीत व्हडा प्रमाणात वाड जाल्या। देखीक थंय लागीं आशिल्ल्या मायनिंग पिटाक लागून खांडेपाराच्या पुराय जलसंचय वाठारांतले उदक तांबडे बुरशे जाला। एक्टिव्हिस्ट संदीप पारकारान दाखोवन दिला। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। तुम्ही पळयतात खांडेपारा जे नदी आसा हे नदीक सद्याक एट प्रेझेंटली जे उदक येता ते सारखे तांबडे येता आणि ते अशें म्हणटा की ते उदक मड वॉटर। संदीप पारकर हाणें क्लेम केला की ही जी येता सगळे स्लगी येता म्हणून जे मायनिंगाचे पिठाचे जे कितें आसा ते वता आनी हे उदक सगळें तांबडें जाल्लें आसा। ताणें अशेंय म्हटलां की जे लास्ट टायम जे हे केल्ले ताणें ते प्रूफूय दिल्लो आसा की बाबा हितून खरेंच स्लगी येता म्हणून। ताका लागून हे हर पावसाक म्हणजे जेन्ना पावस चड झडटा तेन्ना हे तांबडें उदक पळोवपाक मेळटा आनी लोकूय अशें म्हणटात की नळा उदक येता ते सद्याक तांबडें उदक येता आनी ते आमकां तांबडें उदक पिवचें पडटा। म्हळ्यार आमकां जें उदक पिता तेंय आमकां सारकें उदक मेळना अशें लोकांचेंय म्हणणें आसा। ताका लागून पोल्युशन बोर्डान हाजे हांगा येवन बेगीनचे बेगीन तपासणी करची आनी लोकांक बरें उदक दिवचें अशें लोकांची मागणी आसा। आता ऐकात मायनिंग पिटा विशीं समाज वावुरपी संदीप पारकाराक कितें सांगपाचें आसा ते। तुम्ही पळयता आसतलें हांगा न्हंयचें उदक सामकें तांबडें जाल्लें आसा आनी इवन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटान भयंकर मोठ्या प्रमाणात तांकां टर्बिडिटी गावल्ली आसा। आतां सेम ही रिपिटेड प्रत्येक वर्सा कंप्लेन जायत आसा। पावसाचे निमित्त जावन जेन्ना फ्लडिंग जाता पळय न्ही तेन्ना जे पिठांनी स्लरी आसता ती सोडलेली आसता आनी ती मागीर न्हंय वयता आनी तितूंतल्यान कितें जाता उदक वाडलेल्या कारणान व्हडलो दुबाव पडना। पण जेन्ना पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटाक तेंचे जे फिल्टर आसा ते सामकें चॉकअप जाता तेन्ना कळटा की टर्बिडिटी हाय आसा आनी खंय तरी एक मायनिंग स्लरी सोडलेली आसा जावं खंयचें पीठ जे न्हंयचे देगेक आसा ते ओवरफ्लो जाल्या आनी ती टर्बिडिटी वाडल्या। ताका लागून म्हाजें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन कलेक्टरा कडेन WID कडेन सगळ्यां कडेन एक रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी हे जे फायंडिंग्स आसा पळय न्ही ते सोदून खंय तरी हेजेर एक कॉन्क्रीट सोल्युशन काडपाची गरज आसा। कित्याक प्रत्येक वर्सा हेंच चल्लां। हेका लागून आमचे न्हंयचे झरे जे आहा ते इल्ले पुरोवपा लागल्या आनी मायन्साचे फायन पार्टिकल्स आसा पळय न्ही ते उदकान सांपडटा। ताका लागून एक लोकांक बरें उदक मेळचें पिवपाक ताका लागून हे फायंडिंग्स करपाची गरज आसा आनी त्या पिठांचेर स्ट्रॉंग एक्शन जावपाची गरज आसा। लोक सद्याक म्हणटा की आमी नळा उदक येता तें खुदळ्यात म्हणून। हय उदक खुदळपा कारण हे टर्बिडिटी वाडल्या। टर्बिडिटी कित्याक वाडल्या? मायनिंग पीठ जे न्हंयचे देगेक वायलेशन जाल्या मायनिंग पिठांचे ते वायलेशन जाल्ल्या कारणान ते ओवरफ्लो हे जाल्या फूल भरलेले आहा उदकान आनी ते ओवरफ्लो जाता आनी थोड्यांचे पंपांतल्यान उदक सोडटा। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकार।